जो युती धर्म जो आहा गोंयांत ताजे कायदे पसून हांवेंच केल्या. पर्रीकाराक मुख्यमंत्री आमी केला म्हणून त्यो गाळी खाता हांव आतां मेरेन. कसलें तें कसलें युती धर्म आनी कितें? युती धर्म म्हळ्यार कितें? न्हिदपाचें गोजडी घेवन काय लोकां खातीर काम करपाचें? पळय, जे मनीस काम करूंक सोदतात, जे सकारात्मक राजकारण करूंक सोदतात, ते मनशांक आश्रय दिवप हें कर्तव्य जाता एक बरे राजकारण्याचें. आज अलायन्स सरकार चलता आनी स्टेबल आहा आमच्या खातीर. सो सरकार हे अलायन्स सरकारान अलायन्स धर्म जो कितें आहा तो कसो बाळगीचो हें आमकां खबर आहा. BJPचे खंयच्याय लिडरान आमी खंय कोणाक जॉयन करता कितें करता ताजे विचार चड करपाची गरज ना. कित्याक BJPक पयलें आतां इलेक्शन आहा तें लोकसभेचें आनी लोकसभेच्या इलेक्शनान आमचो कॅन्डिडेट आज मेरेन तरी आमी विचार करूंक ना, चड करून आसचो ना. चड करून म्हणटा हांव, कित्याक आतां हांवें कंडिशनलूय तें केल्लें आहा. सो सगळे मतां जर तांकां जाय जाल्यार संतोश सावंताक आनी ताज्या वांगड्यांक बरे भशेन तांणी राखूंक जाय. तांची मतां ताकाच मेळपाची आहा, श्रीपाद नायकाक. हो तांणी विचार करचो पयलो. फुडलें मागीर पळोवया. पर्रीकाराच्या हातून कितें येता की हांवें एक क्लियर स्टँड घेतिल्लो आहा की तो जेन्ना थंय हॉस्पिटलान आहा कोणा कडेन आमी उलय बसूनात. तो म्हजे कडेन कोण उलयल्लो बसूना. डिमांड तेजे हाय आहा म्हणपाक कसलेच डिमांड ना. आज हांवें म्हणलां गोंयकार पण हो डिमांड म्हणपाचो. पूण तो डिमांड हांव असो पब्लिकली सांगता. म्हाका कानान कोणाक सांगपाक चान्सूय पडूंक ना आनी कोण म्हाका अप्रोचूय जावंक ना आनी म्हाका कोण अप्रोच जायी नात तशें. सो दॅट इज in short the explanation to your this of mandate. Nobody has hijacked no mandate. Government जायना हाजो अर्थ असो न्ही की आमी हे गव्हर्मेंटान आसून हे गव्हर्मेंटान जो अन्याय चलता चड करून मायनींग एफेक्टेड लोकांक तोय अन्याय आमी अशेंच सोंसतले म्हणून तें सोंसपाक आमी तयार ना. हें हांवें सांगिल्लें आहा. आमी सरकारान आहा, सरकाराचो आमी मेन पायवट आहा. आमी हो सरकार चलयतात. हाजो अर्थ असो न्ही की हें सगळें सरकार करता तें सारकें म्हणून. कित्याक जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड. लोकांक न्याय मेळपाक जाय आनी बेगीन मेळूंक जाय.